सदां बाबा 도주게다 두가 아트면 서간 바바 도주게다 두가 아트면 서간 바바 도주게다 두가 아트면 서간 바바 도주게다 두가 एडना व्यगस एका सर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां तेच परी हांवें जायते बड्डे आहात दनायका डिसोजा हिचो वाडदीस आयज एंजेलीन गोन्साल्वीस हाचोय वाडदीस फातिमा व्यगस हिचो वाडदीस आनी विता दिकुन्या हांचोय वाडदीस सो ह्या सगल्यांक आमच्या मागण्यांत करुया दवरुया देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालूं तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं प्रितीच्या बाबळीनो हे रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत को सोम्या प्रार्थूया देवा आमच्या बापा बरें तें सगलें तुजेच तावन उपजता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी हें आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन बागयोत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिठी वेलें वाचप भाव भयणीनो आजून पर्यान मोइजेसाची सुमोट वाचता तेन्ना तो पड्डो ताची मनां धांपता सुमयाशी ती पडतो तेन्ना तो पड्डो पडटलो तर सुमी म्हणल्यार ओत्मो आनी जूंय सुमयाचो ओत्मो आसा थंय सोत्या वचता अशें तर आमचें मुखामळ उक्तें दवरून आनी एका आरशा परी सुमयाची मोहिमा पोत्तून फांकून आमी सगलीं ताचे सारकी ओदीक आनी ओदीक मोहिमेवंत जाता सुमी ओत्मो म्हणटूच हें ताचेंच काम देवान दयाळपणी
हे मुणयारपण आमच्या आदीन केलां देखून आमी आंग काडिना. आमचें शुभवर्तमान आजून धांपलोलें आसा जाल्यार इबाड जातात तांकांच तें धांपलोलें आसा. म्हणजे क्रिस्त देवाचो रूपकार आनी ताच्या मोहिमेवंत शुभवर्तमानाचो पोरसोळ अनभावार्थ्यांक फांकोना जावं ह्या काळाच्या देवान ताची मनां कुड्डी केल्या. तर आमी आमकांच परगोड करिना पूण क्रिस्ता जेजूक सुमी म्हूण आमी परगोडटा. आमी जाल्यार जेजू खातीर तुमचे सेवक काळोखांतान उजवाड परजळूंक अशें देवान म्हणलें. तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळटा ते आपले मोहिमेची ओळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानाक फांकोसो केलो. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली. म्हणुया सोरेस्पराची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली. सोरेस्पोर सांगता तें चीत दिवून आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती कोत्तोल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या. ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली. जबाब सोरेस्पराची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब सोरेस्पराची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली. सोरेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब सोरेस्पराची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली. उद्गार. Sorvesporat, soy, sorvesporat, sorvesporat, soy. Sorvesporat, soy, sorvesporat, sorvesporat, soy. सुमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorvesporat, soy, sorvesporat, sorvesporat, soy. Sorvesporat, soy, sorvesporat, sorvesporat, soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसू. तुझे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होय मातुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिजेवाच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सोर्गींच्या राज्यांत कदींच भितर सोरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोण्याचे खास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुमचें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वच तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय.
तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मोदें उप्रासलेलो टोणटो बरे भाशेन सोंपय, नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत, नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बोणकुणीत पडशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, निमणी दोमदी फारीक करिसोर तूं थंयसर सुटचो न्हय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या बाबळीनो, दर मनशाक एक प्रश्न जरूर शोतायता, एक चिंतप सारकें ताका खाता की मनशांनी जावं ती म्हजीं घरचीं, जावं ती म्हजीं सोयरीं दायरीं, शेजार सामारी, इश्ट मित्रां, मनशांनी म्हाका कित्याक दुखयलो, म्हाका इतलो कित्याक रडयलो, म्हाका इतलो कित्याक सतायलो, म्हाका इतले कित्याक त्रास दिले, म्हाका म्हजें जिवीत इतलें कित्याक कोडू केलें, म्हजो घात कित्याक घेतलो. हो प्रश्न सगल्यांक सतायता. कोणाक हो प्रश्न, कोणाक हें चिंतप भायर येना. पूण आयचीं वाचपां नियाळ्ळ्यार म्हज्या मतींत एक येता, आमी सगळीं क्रिस्त जावंक सोदतात, पूण क्रिस्त करतल्यो प्रसंग वा परिस्थिती आमकां नाका. वी ऑल वॉन्ट टू बी क्रायस्ट, but we don't want to be situations that make us Christ or make us Christ-like. म्हणजे कितें, कशी सजमणी घेवची ह्या विधानाची? हाऊ डू वी अंडरस्टँड दिस स्टेटमेंट? क्रिस्त जेन्ना जियेलो ताका मनशांनी जायतो अपमान आयलो, दुखयलो, रडयलो आनी शेकीमेर कुर्सार मारलो आनी ताचो जिवूच जितोच मारलो म्हणूंक जाता. पूण तेणें शिराप घातले, तेणें लोकांचो राग धरलो, तो रात दीस चिंतीत रावलो, ही मनशां म्हाका कित्याक अपमानायतात, कित्याक सतायतात, कित्याक दुखयतात. ना, आमी चिंताव, इसपा भायर ह्या बाबतींत चिंताव, रागान शिजताव आनी मागीर सूद बदलो विंगास घेवंक वेता. वी थिंक obsessively and excessively, then we boil in anger, and then we want to devise ways of taking revenge, of showing our hatred, of fulfilling our or satisfying our ego. अशेंच घडटा. प्रितीच्या बाबळीनो, तो सतायत म्हूण तूं वायट जायनाका. जायत पावटी कुमसाराक येतात, दुसऱ्या बाबतींत कितलें सांगतात आनी ताका लागून हांव गाडी घालूंक पावलो फादर, हांव शिराप घालूंक पावलो फादर, हांव वायट करूंक पावलो, झगडीं आनी हें आनी मार फार लगूत. हांव इतलेंच म्हणटा, तो वायट म्हूण तूं कित्याक वायट जाता? पयलें वाचपांत आमकां मेळटा, शुभ वर्तमान कोणाक दांपलोलें ना, सगल्यांक शुभ वर्तमान परगोट उक्तें. The gospel is open for everyone, it is not closed or hidden from anyone. कोणाक दांपलोलें आहा, कोणा तावन तो पयस आसा, जाणचो इबाड जाणें तेमीच निर्मेला. Those who have decided their own destruction. जीं कोण तुका दुखयतात, जीं कोण तुका रडयतात, जीं कोण तुका सतायतात, ताणें देवा मुखार पातोक जोडलां, देवाचे नदरे मुखार पातोक जोडलां. तूं कित्याक पातोक जोडटा? जाल्यार तुज्या शांत ओगेपणाच्या स्वभावा वरवीं तूं जा जिवें शुभ वर्तमान क्रिस्ताचें. बाय your silent, calm, composed attitude in all this that is troubling you, that is really irritating you and making you boil with anger, you become the living gospel of Christ. Hence, आयचीं वाचपां करूंक आपयता. जाल्यार तेमी सतायत रावचें, तेमी दुखयत रावचें, हांव रडत रावतलीं, तेंक सतायता सतान दी, तेंक रडोवपा सोदताय रडोवन दी.
दुखयत रावंक सोदताय दुखोवन दी कित्याक एक दीस तो आपलें छाबूक कोणाचें दिवपा जाय तें दितलो ताचेर छाबूक पडटा तेन्ना ते चाबकाचें पोंत तुजेर पडोवचें कोनाका वन डे ही वील क्रॅक हीज वीप when the whip is cracked or issued may not the end of the whip also fall on you तो वायटोवो देव म्हणटलो तुका वायटोवो कोण जाव म्हणलो चिंतात नियाळात आनी सोम्याकूच जबाब दियात भेटून एक आमी गायन गावुया देणी आमची C14 पान 30 आणि 4 C14 पेज 34 देणी आमची भेटून हाडटा आमची काळजां तातून घालता आमची मनां तूं कोरबिता स्वीकार करमू तातून म्हाका तोवा उडो आदारांता ताका सोरोस समोर बिता आमचे सुखदूत सोरबे जोरदा मागून घेमू विरोध करता म्हज्या बाबळीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे बोबीत शुभेच्छा देवाक सर्वेस्वर मागून घेवन बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका वमतावन त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल ही भेटोवनी तुका मानव आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडोव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक हा सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्य वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सगळें सगळीं रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैंबान करो देव तो तरी ताणें आपणाकूच काली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव कोत्तोल्यांक सासणेक जिविताचें कारण केलोय तो रातां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सद दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povi, 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 Dolvarazo, Sorves Mordu, Sorgani, Sonsar Volya, Tuja Voitova, बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यान हे सासणे कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापान सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागे. सोम्या तुमचें तरेचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. शेडयांक हांवदार D46 पेज 74.
डी 40 आणि 6 5 70 आणि 4. Sota sanga shriya kaunda moche bumi idor solya onoi dosa zatlo salva soro taka subamuda yuda viswasoda suci mama shriya goria jesu Zinando morsomu Yoda visvasoda suci Ama sheria gloria Jesu Eka zinando morsomu Sorgar saku Ayrai devu Usmanatli Sodun divu Mocha sheria Visvasoda suci Ama sheria gloria Jesu Eka sinando versomu Yoda visvasoda suci Ama sheria gloria Jesu Eka sinando versomu प्रार्थुया बो मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवणकान आमच्या पिडांक ओकोत ताचे वरवीं सरपातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां गोठाय दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. आयज निमाणें नवें जेजूच्या बो पवित्र काळजाचें सांजे सदांचे परी 13:15 वाजता आनी 6 वाजता फादर आल्फी डिक्रूज परवतचो पातकूर येतलो मागता जशे परी तुमी आयल्यांत सदांच आयल्यांत येयात ह्या नवेनाक. फाल्यां जेजूच्या काळजाची दोबाचीक परब व्हडली सोलेमनिटी मिसाक वचात आनी सांजेच्या फेस्ताचे मिसाक येता तेन्ना तुमच्या भुरग्यांक घरच्या वांगड्यांक हाडात. हें देणी आमकां जेजूच्या काळजाची मेस्ताना जेजूच्या काळजांतलें कितें आयलां आमकां बरो कुटुंब मेवला कुटुंबाची वांगडी मेळ्ळ्यांत भुरगीं मेळ्ळ्यांत हें ओळखून घेवया आनी जेजूक मान दिवंक ह्या मिसा भेटेन वांटो घेवया. फाल्यां सांजे 8 सुरू जातलो 5 वाजता परम संस्काराक भोजन आसतली एडोरेशन ऑफ द ब्लेसड सॅक्रमेंट एट 5 o'clock. 5:30 वाजता दोबाचीक मीस आनी सरमांव हाजी जावंक आमची विणवणी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुझे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार शेवटाक आमी गायन गावया आमचे बरी राव तूं सोमया E1 570 आणि 6 E1 पेज 76. सोमया गो तू गोवा मोको स्वर्गा